मोगाच्यानो वर्बुम दोमनी कोंकणी चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत। आज आमी सद्या काळाचो 26वो आयतार आचरण करता। आयच्या देवस्तुतेंत आमकां संदेश आसा, सुमयान बक्षिल्ले बरी आमी हेरांक बक्षूंक जाय। आयच्या पयल्या वाचपांत सिराकाच्या ग्रंथांत बरयल्या त्या देवाच्या उतरांत आमकां म्हणटा, राग आनी क्रोध ते नश्ट संगते म्हणले संदेश आमकां दिता। देखून आमच्या जिवितांत आमी एकामेकाक बोगसूंक जाय। जो कोण एकलो राग दवरता ताका फातकाचे बोगसाणे मेळचे ना, मात्र न्हय ताचे मागणे देव आयकना। देखून आयच्या वाचपांत वांजेलांत पेद्रूच्या सवालाक म्हजो भाव सूख करीत जाल्यार कितले पटी बक्षीस जाय, ताका जेजूची जाप 7 पावटी न्हय बगार 770 पावटी। म्हणजे लेख मीत नासतना बोगसूंक आमी तयार आसूंक जाय। बोगसाणे कित्याक गरजेचे? मनीस एकसुरे जिवंक साथ दिना, मनीस कुद्रू न्हय, मनीस सामाजीक जिवी। देखून एकामेकाच्या संबंधांत तो जियेता। देखून एकामेकाच्या संबंधांत जियेत आसतना बोगसाणे नासतना जियोंक साथ दिना। कित्याक मनीस अस्कत। देखून जायते पावटी आमचे तावन सुखी करतात, तशेंच हेरां तावनी आमकां सुखी करतात। पुत्रांनी आनी करण्यांनी हेर आमकां दुखयतात आनी जायते पावटी आमी हेरांक दुखयता। आनी हे वरवीं आमी आमच्या भोगणाक दूख जाता। जर हे सगळे आमी बक्षनासतना वावून रावता आमचें जिवीत जडायेचें जाता। हे सगळे बक्षनासतना काळजांत आमी लिपोवन दवरले जाल्यार आमचें जिवीत कोडू जाता, आमची उतरां कोडू जातात आनी आमचे वर्तनी खडसाणेन भरता। देखून राग आनी क्रोध हेरांनी केल्ल्या वायटाक आमकांच आमी दिवची शिक्षा। देखून आयची वाचपा हेरांक बोगसूंक आमकां शिकयता। कित्याक आमी बक्षीस जाय? हेच्या पयल्या वाचपांत सिराकाच्या ग्रंथाचो बरयणार म्हणटा, आमी बक्षिल्ले वरवीं आमचे पाताक देव बक्षिता। आमी बक्षिल्ले वरवीं आमचे मागणे देव आयकता। आमी बोगसूंक जाय, कित्याक आमचे जिवीत ह्या संवसारी थोड्या तेंपाचे। एक दीस तूं मरतलोय आनी कुसतलोय। देखून सरस्पराच्या अज्ञाचो उगडासोर रागार जायनाका म्हणटा हेचे पयल्या वासाक। हेच्या वांजेलांत आमी कित्या खातीर बक्षीस जाय म्हणल्याक ते करता बरीत ओपार सोमी सांगता। बक्षिनांतल्या साकराचे ओपार जशे कोरड आनी देवे आसल्या साकराचेर धनी मोवाळ्ळो गी, तेच बरी आमी सोम्याची काकुळत मागतना सोमी आमचेर मोवाळता। हर एक पावटी आमी कुमसार जातना कितले व्हडले पाताक आसल्यारय सोमी आमकां बक्षिता। जशे देव आमचे तें काकुळतदार जाता, तेच बरी आमी आमकां दुखयल्यांक बक्षूंक जाय। हातून आटापून आसा आमचे क्रिस्ती जिवीत। हर एक पावटी आमचे बाबा मागणे आमी म्हणटा आसतना आमी तेंच म्हणटा। जशे हेरांक आमी बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षी। देखून मोगाच्यानो कितल्या मापान आमी हेरांक बक्षिता तितल्याच मापान देव आमकां बक्षितलो। तर उदाहरणान जशे सोम्यान आमकां बक्षिला, आमचेर सोम्यान काकुळत दाखयला, तेच बरी आमी सोम्या बरी आमकां दुखयल्या थंय उदार काळजाचे जावन हेरांक बक्षूंचे व्यक्ती जावया। आनी विशेष जावन पवित्र आत्म्या लागीं कृपा मागया आमकां दुखयल्यांक बक्षूंचे बरे आनी उदार काळीज आमचे थंय रुपीत जावच्याक।